कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। राजकारणाची काही घटना बेजार येवसारखी जालात। तश म्हण कारवार अंकोला क्षेत्रात ह्या इलेक्शनात युवकांक प्रामुख्यता दिवू जाय म्हणून निर्णय केलात आणि युवा पिढी एकत्र जाऊन कारवार अंकोला क्षेत्रात पुढाकार घेवच्या युवकांक सगळे समर्थन करचो विचार केला। कारवार तालुक्याच्या हळगाचे कुमार नायक हेमका इलेक्शनात दवरूक निवडूक केला म्हण रंगभूमी कलाकार गजानन नायक हेमी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले गजानन नायक समान चिंतक मेळ युवकांक अवकाश दिवूक जाय म्हणून निर्णय केलात। कुमार नायक हेमगेले सामाजिक कार्य पळोवन आणि जनसेवा करची उमेद पळोवन तेमकां पुढाकार दिवचो विचार केला। खंयच्या राष्ट्रीय पक्षाच्यान तेमकां अवकाश दिवूक जाय, लोकप्रतिनिधीक सार्वजनिका कडेन वचूंक जाय, पण कारवार क्षेत्रात हेजे उलटा जाला। सार्वजनिक लोकप्रतिनिधीक सोदून वयची परिस्थिती आसा। गेल्या 2-4 वर्सां फाटीं देवळमुखी ग्रामपंचायती भागात घर टॅक्स वाडयले बदल सगळ्या गांवच्या लोकांन स्ट्रायक केल्लो, पण तेन्ना एक भी लोकप्रतिनिधीन नागरिकाल्या समर्थनाक येयले ना। तश म्हण घेवन तसले राजकारणाच्या लोकांक निवडचे नाका म्हण ह्या पटी युवकांक निवडचे विचार केला। कुमार नायक हेमकां सगळ्या गांवच्यान सपोर्ट आसा आणि तेमकां राष्ट्रीय पक्षाच्यान इलेक्शनां स्पर्ध करूंक अवकाश दिवूं जाय म्हण मागणी आसा म्हण तेमी सांगले। हांव गजानन नायक देवळमुखी। आमी आज हिंगा पत्रिका भवनात हिंगा प्रेस मीट दिले। कितें काय म्हटल्यार युवा शक्ती सगळो एक जावूं जाय आणि आता हेज मुखार राजकारण जाती आसा। कित्याक काय म्हटल्यार आतां मुखार इलेक्शन बी येती आसा। आता जाता तितले सगळे युवक लोक मुखार येवूं जाय म्हण घेवन आमी आज सगळे युवक लोक एक जाल्ले। एक जाल म्हटल्यार कितें काय म्हटल्यार ह्या 5-6 म्हयन्यांत कारवार अंकोला आनी भितर खेड्या वचून युवक लोकांक संघटने मेळ घेवन कितें करया, मुखार प्लॅन कितें, इलेक्शन येती आसा ते आमी विचार केले सगळे लोकां कडेन। तेमी सांगले आमकां बदलावण जाय, बदलावण करया म्हण। आता तेतूंत कितें काय म्हटल्यार आमी सगळे लोक युवक मेळ घेवन कोणा दवरया म्हण आमी सगळे लोकांन चर्च केले जाल्यार आमकां तेतूंत दिसून येईल कोण काय म्हटल्यार हळगाचो कुमार नायक म्हण, आदित्य एंटरप्रायसेस तेजो मालीक तो आमकां दिसून येयलो। कित्याक काय म्हटल्यार तेणें खूब अशें काम केल्लें आसात। जायरो अमराईज जालो ते एक्सिडेंट टायमार रोड 2 तास बऱ्यासाठी बंद केलो, वायटासाठी न्ही। आनी हिंच्यान आमगेल्या गोंयच्यान कितले लोक हिंगा कामां वयतात गोंयांत। ते डेमो त्या रेल्वे रुखोवन घेवन थंय बी हें केलो, तेजेर केस पडले, ते दुसरे सेकंडरी ते सोडा। इतलो तो कोणाक खबर ना, खंयचे पत्रिकेत येना, तो खंयचे इलेक्ट्रॉनीक मिडियांत येना, केतूंतूय येना। तो कोविडा टायमार बी सगळे लोकांक खूब बरें दिसून येवन तेका आमी ह्या इलेक्शनाक दवर अशें केला। आतां इलेक्शनाक दवर जाल्यार सगळे युवक मेळ्ळे म्हणून जायना, तेका एक राष्ट्रीय पक्षाचे तेका आशिर्वाद उरचे पडटा। तशें म्हण आमी जात तितले आतां हिंग चलती आसा मोदी आनी आमगेलो बोम्माई सरकार बरे हिंगा सुदारण करते आसात। आमकां तेजेर आशा जावन घेवन आमी त्या एक राष्ट्रीय त्या पक्षाचे चिन्हा सकल आमी तेका इब दवरचें म्हण आमी युवक सगळे लोक एक जालात। तेका गोवा बेळगांव महामार्ग 3 गटांगात चालकाले नियंत्रण चुकून टायर वाहतूक ट्रक रस्त्याच्या बाजून पडले। गोवाच्यान हैदराबाद दिशेन वयत आशिल्ले ट्रक रस्तो सकल पडले। ट्रकात चालक आणि चालकाली बायल चेडू प्रवास करताले, पण नशिबान कोणाक बी जास्त मार जालो ना। ट्रक पडतरीत चालक आणि तेगेले बायल चेडू ट्रक सोडून फरार जाले। ट्रकात टायर भरिल्ले आशिल्ले। टायर चोरी जावं नज म्हूण पोलिसान पहरा दवरला। जीवाणू दिवस आचरण कार्यक्रम कारवार शहराच्या MLA मॉडेल स्कूलात जाले। आरोग्य विभाग भुरगे आणि वयस्काल्या आरोग्याबद्दल खूप काळजी घेत आसा। ताका लागून 1 ते 9 वर्स भुरग्याक जीवाणू निवारण टॅबलेट्स शाळेत आणि अंगणवाडी केंद्रात दितेत आसात आणि सगळे भुरग्यान ही टॅबलेट्स खाऊक जाय म्हण जिल्हा आरोग्य शिक्षण अधिकारी प्रशांत सावंत हेमी सांगले। तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुरजा नायक, BHO वृंदा तामसे, PHCO, NGO डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आणि इतर हजर आशिल्ले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट।
भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कारवारचे वीर पुत्र हेंजा नाईक हेमगेले जन्मदिवस मार्च 15 तारखेक बुधवार दिवस शहरात आचरण करतले. मालादेवी मैदानाच्यान मिरवणूक करून नगरसभा गार्डनात आशिल्ल्या हेंजा नाईक हेमगेल्या मुर्तेक पुष्प अर्पण करतले म्हूण हेंजा नाईक अभिमानी संघाचे अध्यक्ष राघू नाईक हेमी सांगले. सोमाराक पत्रकारां बरोबर उलयले राघू नाईक हेंजा नाईक जन्मदिसाच्या निमित्यान सदाशिवगडच्यान घोडा सवारी उरतली. तशेंच ह्या कार्यक्रमात सगळे समाजाच्या नागरिकांक आमंत्रित केलात. MLA रुपाली नाईक, माजी MLA सतीश सैल, माजी मंत्री आनंद स्नोडकर, माजी MLA गंगाधर भट तशेंच इतर गण्य लोकांक आमंत्रित केला म्हूण तेमी सांगले. आज आम्ही कितें पत्रिका गोष्टी करते आसा की कारण कितें म्हणल्यार आमगे हेंजा नाईक आमगे कारवारचो म्हणून आमकां खूबशी कितें आसा. हेंजा नाईक म्हणल्यार आमगे कोडीबागचो एक धिमंत नायक, तांगेले कुटुंब अजून आमगे कोडीबागा भितर आसा. एक आमगेले कितें म्हणल्यार आमकां आस आशिल्लें की कारवारा भितर हेंजा नाईक एक वृत्त जावका म्हळ्यार एक सर्कल जावका आनी एक कारवार कोडीबाग रोडाक एक नांव जावका म्हणून आज जाते आसा. कामगारी स्टार्ट करते आसात, खुशी जाते आसा. कितलींय वर्साचें सपनां आज पूर्ण जाते आसा. तस्मात आमी हेच 15 तारखेक मार्च 15 तारखेक बुधवार दिवस मालादेवी ग्राउंडाच्यान सगळ्या समाजा अध्यक्ष आनी सगळ्या समाजा सदस्याक आनी सगळ्या लोकांक आपोवन आमी एक मेरवणीक करता आसा. त्या मेरवणी भितर आमी एक हॉर्स हाडलात, कुत्रे, एक घोडो हाडलात. घोड्याच्यान हेंजा नाईक सदाशिवगडच्यान येतालो. तांचे लोक उठ्ठो सदाशिवगडचे वसाडी वयता त्या सायडीन चुट्टो लोक येवन आमगेले हिंग जॉयन जाताले मालादेवी ग्राउंडार. थंयच्यान आमी एक मेरवणुकी वचून आमगेले हिंगा नगरसभे बृंदावन गार्डना भितर आमगेले हेंजा नाईक पुतळे आसा. थंय एक हेंजा नाईक कुटुंबाच्यान एक अभिषेक जाताले आनी गुरुमने आमगेले आवर्सा तेमी बी अभिषेक करताले आनी तशेंच शाशेकी तेमी बी आमी ते एक अभिषेक करताले. आनी सगळ्याक आमी विनंती करते आसा, हात जोडून विनंती करते आसात, अंकोलाच्यान जावं कुमटाच्यान गोवाच्यान सगळ्या कडच्यान लोक येते आसात आनी सगळ्या जातीचे समाजाचे बांदव लोकांनी येवका म्हण हांव तांकां सगळ्यांक विनंती करता. थँक्यू व्हेरी मच. रामनगर हांगा कायम स्वरुपी मंजूर करून हाडिल्ले पिवच उदक पुरवठा योजनेच्या कामाक भुमिपूजन जाले. जोयडा तालुक्याच्या सुपा पुनर्वसितांची गेल्ली 40 वर्सां पासून एकच मागणी आशिल्ली, ती म्हणल्यार रामनगर हांगा कायम स्वरुपी पिवच उदक मेळूंक जाय म्हण. सुपाच्यान पुनर्वसित जाले नंतर कितलेशे वर्सां पासून उदकाची समस्या सुटनाशिल्ली, पण आता रामनगर भागात उदकाची समस्या कायम स्वरुपी बंद जावच्या मार्गाचेर आसा. इळवे धाबे हांच्यान उदक हाडचे प्रकल्पाचे भुमिपूजन जाले. हळयाळ जोयडा आमदार RV देशपांडे हेमी भूमिपूजन केले आणि नंतर आपले अभिप्राय व्यक्त केले. फार जबाबदारीने केलं आणि जास्ती गडबड केली. पुष्कळशा आमच्या मुखादारांना पण माहिती, अक्षरशः आमच्या नेत्यांना पण माहिती मी काय करतो. अधिकाऱ्याने सांगितलं होतं की पावलं व्यवस्थित टाका. काय लोकांना मला विरोध करण्यास मला असं वाटलं, विरोध नव्हे, काही मला असताना देशपांडे साहेबांच्या असताना आता मी होऊ नये म्हणून असे लोक आहेत. आणि हे पहिला की इळवे धाब्याकडून तिन्ही पंचायत रामनगर आसवड इथं भेटला पाणी पुरवेल का. 39 मजले आहेत
15 खेडी आहेत, तेव्हा स्वतः ग्रामीण इलाकेचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी प्रधान कार्यदर्शी आतिफ आणि वेगवेगळे जाताना ते रामनगरच्या आयबीला पण आले होते. हे काय पण सांगताय, इतक्या बारीक गोष्टी मला माहिती आहे. आणि त्यालाही कमी झालं की नाही हे काम होणार. मला एवढं सांगायचं आहे, ಇದೇ ರೀತಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 124 ಮನೆ आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.